पांडुरंग मडकयकाराच्या प्रकरणात एसीबीन अजूनय एफआयआर नोंद करूंक ना। उलट तांणी ही केस रद्द करपा खातीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। हे याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली। कोर्टान एसीबी आनी काशीनाथाची बाजू आयकून घेतली। हे विशींची फुडली सुनावणी 8 जुलयाक जातली। They had asked to stay. At the matter, the stay मारलेली. That stay has been rejected. आणि the matter is for final hearing. त्यासाठी decide झाले 8 जुलै. Okay. Stay on which grounds? On stay of that judgment. तांकां आता आमी contempt घातला. We are filing a contempt on them, saying that तांणी करूंक ना म्हणून. आता ते जिंकले जाल्यार contempt लागचो ना. आमी जिंकले जाल्यार contempt ताका लागलो. म्हणजे ताची भायर मारलेली. So that's म्हणून ताका stay जाय आशिल्ली. तांकां सांगलेलें within 24 hours FIR register करता आनी आज पर्यंत करूंक ना. Not they have taken a stay. The matter is the court has told it will finally. We have objected for the stay. कित्याक आमची order has been placed. ती ऑर्डर मारलेली आहा त्याच कोर्टान. So we have placed that order. So on 8 it will be decided. आमी जिंकतले किंवा ते जिंकतले, it will be decided finally. That is what court has told. Next hearing is on 8. फायनल हियरिंग म्हणजे डिस्पोज करतले त्या दिसा. तुम्ही जिंकलेल्या तांकां आमी एफआयआर रजिस्टर करता. एफआयआर रजिस्टर आनी कंटेम्प्ट घातलो तेंचेर कित्याक करूंक ना म्हणून. बिकॉज दॅट नॉट टेकन स्टे घेवपा जायना तांणी. तांकां सांगलेलें 24 पेपर सेशन स्पेशल जजान सांगलेलें विथीन 24 hours यू फायल एन एफआयआर. दे हॅव नॉट टेकन अ स्टे नॉर फायल्ड एन एफआयआर.